आमचो अर्थसंकल्प चिप्साच्या पाकिटा भशेन वारे भरिल्लो ना जाल्यार चवथीचे वाटोळे भशेन भरगच्च आसा। ह्या अर्थसंकल्पात दरेका गोंयकारा खातीर कितें ना कितें तरी आशिल्ल्याचे सांगीत विरोधकांनी केल्ली टिका भायर आयली। तशेंच 2025-26 वर्सा खातीरचो अर्थसंकल्प विधानसभेत पास जालो। धारगळे जावपी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाविशीं गोंय क्रिकेट संघटना गंभीर नाशिल्ल्याचें दिसून येता। फुडल्या 2 वर्सां भितर GCN स्टेडियमा खातीर हालचाली केल्यो ना जाल्यार तांचे कडल्यान जमीन परती घेतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान ह्या स्टेडियमाविशीं विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो। रेंट कार परमीट दिता म्हणून सांगून कोणे पैसे घेतल्यात तांची चौकशी करून कारवाय करपाचे उत्तर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिले। रेंट कार परमिटा संदर्भात फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो। रेंट कॅब गाडयांक नवे परवाने दिवपाक पुरायपणान बंदी घाल्या, तरी आसतना कांय एजंट बेकायदेशीरपणान पैसे घेवन परवाने दितात। पैसे परतून मागपाक गेले जाल्यार ते पैसे मंत्र्याच्या PA कडेन दिल्यात म्हणून सांगतात। हे विशीं आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो। खोल दर्यांत जावपी बुल ट्रॉलिंग आडोवपा खातीर ड्रोन सर्व्हिलन्स करतले म्हणून नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हणकारान सांगले। कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान हे विशीं विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो। गोंयच्या दर्यांत जावपी बुल ट्रॉलिंग नुस्तेमारीचेर ड्रोन सर्व्हिलन्सा वरवीं नदर दवरता म्हणून नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हणकारान सांगले। ड्रोन सर्व्हिलन्साच्या माध्यमांतल्यान कोस्टल पुलीस आनी कोस्ट गार्डा कडेन समन्वय साधून बुल ट्रॉलिंग करप्यांचेर कारवाय करतले अशेंय निळकंठाचें म्हणणें। CRZच्या परवानगेक लागून मुरगांव पारंपरीक नुस्तेकारां खातीर मुळाव्यो साधन सुविधांचें काम 2 वर्सां प्रलंबीत उरिल्लें। 8 ते 10 दिसां भितर ह्या कामाची निविदा प्रक्रिया जातली। CRZन NOC दिल्या अशें मंत्री निळकंठ हणकारान जाप दिली। पारंपरीक नुस्तेकारांक रॅम्प आनी लिलाव हॉल सारकिल्यो मुळाव्यो साधन सुविधा मेळूना। 3 वर्सां जालीं हे विशींचो प्रस्ताव खात्या कडेन प्रलंबीत आसा। ह्यो मुळाव्यो सुविधा केन्ना जाग्यार घालतले असो प्रस्न आमदार संकल्प आमोणकारान विचारिल्लो।
फाटल्या 2 वर्सात 90% जुगार खेळपाचेर बंदी घाल्या. ते परत कशे सुरू जाले हाची कांयच माहिती ना अशें सभापती आनी काणकोणचे आमदार रमेश तवडकार हांणी सांगले. हालींच जाल्ल्या जुगार प्रकरणात कारवारांतले लोक सयत कांय थळाव्या लोकांचो आस्पाव आशिल्लो. मात दक्षिण गोंय पुलिशेन ह्या प्रकरणाक उक्ताडार हाडिल्लें. पूण ह्या प्रकरणात राजकीय संबंध कांयच ना अशें तवडकर हांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामा खातीर गोंयांत जायते कडेन रस्ते खणून दवरल्यात. फकत प्रियोळ मतदारसंघात न्हय अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगतात. मडगांव अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम केल्ल्याक 18 ते 19 वर्सां जालीं. ताची सुदारणा करपा खातीर काम सुरू केलां. लायट वचपाची जायतीं कारणां आसात अशें सुदिनाचें म्हणणें. भौशीक बांदकाम खात्यान घाल्ल्या बंदीक लागून खणकाम करपाक मेळचें ना. सध्या रस्त्यार जीं फोंडकुलां आसात तीं पुरयतले. अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम 15 नोव्हेंबर सावन सुरू जातलें अशें मंत्री सुदिनान सांगलें. राज्याच्या वीज खात्यात 608 कोटींच्या बिलांची थकबाकी प्रलंबित आसा. 7238 जाणांनी 1 वर्स सावन लायटीची बिलां भरूंक नाशिल्ल्याचो मुद्दो आमदार विजय सरदेसायान काडलो. हाचेर वीज मंत्र्यान जाप दिली. फाटल्या 3 वर्सांत राज्यांत 15.80 लाख विजेची चोरी जाल्या. तातूंतले 7.80 लाख वसूल केल्ल्याचें मंत्र्यान सांगलें. सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांनी शिक्षकांचे 838 जागे रिते आसात. सरकारी शाळांनी 1585 शिक्षक कायमस्वरूपी जाल्यार 592 शिक्षक कंत्राटाचेर आशिल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यान विधानसभेतल्या लेखी प्रस्नाक दिल्ल्या जापेंतल्यान दिली. आमदार वेंजी वेगश आणि विजय सरदेसाय हांणी ह्या संदर्भात प्रस्न विचारिल्लो. हवामान खात्यान 24 जुलय म्हळ्यार बिरेस्तारा रेड अलर्ट जारी केला. 25 जुलयाक ऑरेंज अलर्ट जाल्यार 26 ते 29 जुलय मेरेन येलो अलर्ट आसतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नागरिकांनी सादूर रावचें अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. मजगती राज्यांत ऑरेंज अलर्ट आशिल्ल्यान फाटल्या 24 वरांत दाबोळे सगळ्यांत चड 114.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. जाल्यार पेडण्यां सगळ्यांत कमी 52.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या.
मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. रानात फुलपी अळमी खाल्ल्यान मये गावातल्या एकेच फॅमिलीतल्या 6 जाणांक वीख बाधा जाल्ल्याचे कळटा. वीख बाधा जाल्ल्या ह्या 6 जाणांचेर बांबोळेच्या जीएमसीत उपचार चालू आसात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मया ठाणेकर कुटुंबातल्या एकल्यान दिवचल बाजारांतल्यान एका मनशा कडल्यान अळमी विकती घेतली. सोमारा सकाळी तांणी ती खाले उपरांत तांकां ओकारी तशेंच घाम येवंक लागलो. रोखडेच त्या कुटुंबातल्या 6 जाणांक पयलीं दिवचलच्या हॉस्पिटलांत तपासा खातीर व्हेले. उपरांत फुडल्या उपचारा खातीर तांकां जीएमसीत व्हेले. मात वीख बाधा जाल्ल्या सुमार 70 वर्साच्या जाणट्याची भलायकी हुस्को करपा सारखी आसा अशी म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. मडगांव मोड्ड्या रायकार हांचे भांगराचें दुकान फोडपाचो यत्न केलो. दुबावितान दुकानदाराचेर हातोडीन हल्लो केलो. दुकानदारान ह्या हल्ल्यांतल्यान स्वताक साल्वार करीत दुबाविताक धरपाचो यत्न केलो. परिस्थिती हाताभायर वता ती पळोवन दुबावितान घडणूक थळावयल्यान फुजो काडल्यो. ह्या प्रकरणात पुलिसाचो फुडलो तपास सुरू आसा. वीस वर्सां परस चड वेळ काम केल्ल्या पालिकेच्या कामगारांक आता दुप्पट पगार मेळटलो. तशेंच वैजकी आनी प्रसुती सुटयेचे फायदे लेगीत मेळटले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान म्हायती दिली.
विधानसभेभायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना मुख्यमंत्री उलयलो. राज्यात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणपतींच्या मूर्त्यांची येरादारी आणि विक्री आडोवपा खातीर पर्यावरण खात्यान अबकारी आयुक्त, येरादारी खाते, पालिका संचालक, व्यावसायिक कर आयुक्त, पालिका मुख्याधिकारी आणि पुलिसां खातीर महत्वाचे आदेश जारी केले. 1 ते 10 ऑगस्ट मेरेन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी चित्रशाळांची तपासणी करतले, तसेच नेमांचे उल्लंघन करतल्यांचेर कडक कारवाई जातली. गोंय विधानसभेत शांतिकायेचो मोर्चा व्हरतना स्ट्रीट प्रोव्हिडन्सच्या वांगड्यांक पर्वरी पुलिशेन आडयले. 26 मार्चच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून लेगीत आश्रय घरां खातीर सरकारी अनुदान मेळना. हाका लागून स्ट्रीट प्रोव्हिडन्सचे वांगडी मानसीक दुयेंती आनी बेघर लोकां खातीर घरां नाशिल्ल्यान 10 मिनटां वायलीन सादरीकरण करून जागृताय करपाचे आशिल्ले, मात पुलिशेन तांकां आडायले. सध्या हे NGO 150 परस चड रहिवाशांची जतनाय घेता. नावेली ते बाणावली वचपी वेस्टर्न बायपास रस्त्यावेल्यो लायटी पेटनाशिल्ल्यान रातचे वेळार लोकांक किट्ट काळखांत प्रवास करचो पडटा. इतलेंच न्हय तर हांगा ह्या काळखाचो गैरफायदो घेवन कोयर हाडून उडोवपाच्या प्रकारांतूय वाड जाल्ल्याचो दावो थळाव्यांनी केला. देखून संबंदीत प्राधिकरणान हाची दखल घेवन बेगोबेग ह्यो लायटी दुरुस्त करच्यो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दिसान दीस अपघाताचे प्रमाण उणें जावपाचे नांवच घेना. बुधवारा फांतोडेर मध्य प्रदेश ग्वालियराक जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 4 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी कारीन कांय जाणांक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातांत 3 जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार एकल्याक उपचारा वेळार मरण आयिल्ल्याचें कळटा. अपघातांत जखमी जाल्ल्यांचेर सध्या उपचार सुरू आसात. फुडलो तपास सुरू आसा. वास्को मार्केटात दुकानांच्या भायर 2 एक्स्ट्रा ट्रे दवरपाच्या मागणेक नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान विक्रेत्यांक मान्यताय दिली. वास्को मार्केटात विक्रेत्यांच्या वाडट्या अतिक्रमणा संदर्भात मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान
विक्रेत्यांची भेट घेतली। मार्केटात भाजी आणि कोयराचे ट्रक येवपाक आडमेळी थारपी लायटीचे खांबे काडटले। तशेंच विक्रेत्यांक नवे शौचालय बांदून दितले म्हणून नगराध्यक्षान सांगले। गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान समुद्र प्रचेत ह्या प्रदूषण नियंत्रण जहाजाचे लोकार्पण केले। भारतीय तटरक्षक दळाचे महासंचालक परमेश शिवमणी हांच्या उपस्थितीत सकाळी 10 वरांचेर प्रिया परमेश हांणी ह्या जहाजीचे लोकार्पण केले। ह्या वेळार गोवा शिपयार्डाचे अधिकारी, तटरक्षक दळाचे कर्मचारी आणि हेर मानेस्त ह्या लोकार्पण सुवाळ्याक हजर आशिल्ले। वास्को मार्केटात वेपाऱ्यांनी केल्ले अतिक्रमणा आड मुरगांव पालिकेन मोहीम राबयली। अतिक्रमण करपी विक्रेत्यांक कितले फावटी इशारो दिवन लेगीत तांच्यांनी आयकूंक ना। देखून पालिकेन आतां खर कारवाय करपाक सुरवात केल्या। अतिक्रमण करून विकपाक दवरिल्ल्यो वस्तू जप्त करून वृद्धाश्रमाक दिल्यो। परतून अशी अतिक्रमणां केली जाल्यार खर कारवाय करतले म्हणून मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान शिटकावणी दिल्या। माडेल फातोर्डा वाठारांत सिवरेजीच्यो टाकयो भरून व्हांवतात। हे विशीं PWD कागाळी करून थकले, मात अजून कांयच काना मनार घेवंक ना। टाकयो भरून व्हरपी घाणयारें उदक काडपा खातीर PWDन कंत्राटदार नेमिल्लो, मात तो हें घाणयारें उदक भरून कुशीकच्या व्हाळांत व्हरून सोडटा असो आरोप माडेल फातोर्डेचो थळावो मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी केला। संबंदीत कंत्राटदाराचे खर कारवाय करची अशी मागणी तांणी केल्या। बुधवारा ठाणे डोंबिवलीत एरोसॉल कंपनीत उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या। उजो लागताच उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो। हो उजो नेमको कसो लागलो ते स्पश्ट जावंक ना। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून राजस्थानाच्या नारी गावात पालसणाक उसळपाची घडणूक घडली। या घडणुकेत सरभोवतणच्या लोकांमध्ये भिरांतीचे वातावरण निर्माण झाले।
हे पालसण जेन्ना कोसळ्ळें तेन्ना व्हड आवाज जालो. लागसारूच शाळा आशिल्ल्यान आतां पालकां मदीं भंय निर्माण जाला. सुदैवान थंय कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी मात टळ्ळी. फाटली कांय वरां सावन सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून चेनाब न्हंयच्या वाडट्या उदका पातळेचेर नियंत्रण दवरपा खातीर खबरदारी म्हणून सलाल धरणाच्या अधिकाऱ्यांनी धरणाची दारां उक्तीं केल्यात. धरणाची सुरक्षीतताय सांबाळपा खातीर आनी हुंवाराची स्थिती टाळपा खातीर हो निर्णय घेतला. सलाल धरण प्रशासनाचे अधिकारी जिल्लो नागरी अधिकाऱ्यांच्या समन्वयान परिस्थितीचेर बारीकसाणेन नदर दवरून आसात. धरणाच्या सकयल्या वाठारांनी रावपी लोकांनी सादूर रावचें अशें आवाहन अधिकाऱ्यांनी केलां. सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून दिल्लीच्या मेहरौली बदरपूर रस्त्याचेर व्हडा प्रमाणात रस्त्याचेर उदक तुंबलां. हाका लागून रस्त्याचेर यो वच करप्यांची गैरसोय जाली. मजगतीं हवामान खात्यान दिल्लीत फुडले कांय दीस रेड अलर्ट जारी केला. फुडले कांय दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावसूय पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लाईव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या